वेलकम बॅक टू अवर चॅनल राधे राधे. तर आयज तारीख 3 आणि आयजूच आम्ही गुजरातच्यान रिटर्न येयल्या फूल गुजरात भोंवून. सो तेजे व्लॉग्स व्हेरी सून येतले. बट 31 जाली आजोबाची जात्रा. आयज 4थो दीस आणि आम्ही नाल्यार पावचीच ना. त्या निमतान 5 दीस जात्रा आसता न्हू. सो आमी आयज वचून येता. थंयसरल्यान आमी वयतली. खंयसर कहो सिक्वेन्स तो खबर ना, पण आमकां भवानीकूय वचोंक जाय. आत्याल्या थंयसर देवूळ आहा पळय, थंयसर एवरी वर्स फेब्रुवारीन भवानी स्टार्ट जाता, जो 9 दीस चालू आसता. आनी थंय गोंधळ बी सगळें जाता. ते पळोवपाक बी आमी रावची ना, बट पांया पडोन येतली अँड थंय वचोन येतली. अँड आनी आमी 4 जाणां वयता. आमी तिगा आनी ईशा. सो येस, लेट्स गो. आनी तांकां प्रसाद बीन सगळें घेवन येता डायरेक्ट, बिकॉज नाल्यार मागीर तो पिड्ड्यार येतलो. ऑब्वियसली मागीर कित्याक वतली, ताका आमी आयज बेगीन बेगीन पॅक केलें सगळें, बिकॉज हरशीं तांकां खूब तेंप जालो न्हू हाडलेल्या. मागीर ते पिड्ड्यार जावचे परस बेगीन बेगीन व्हरोन दिता. लेट्स गो. हॅलो हॅलो. हे चोडवान आमकां सदांच थंय फोन मारून वाज हाडलो हाणें. गायज कितें सांगतलें तुमकां. ती आता म्हाका याद करता काडीन फोन मारीना. आमी करीत नासली जाल्यार हेच आमकां हे करता मुद्दम वाज येता वॉट्सॅपार. आपलो फोटो धाडटा कितें, इफ यू आर डायिंग टू सी माय फेस. ये तो कभी होने नहीं वाला. तुम्ही धाडलेले ना, तुम्ही ते डायिंग धाडलेले म्हणजे इन केस यू वॉन्ट टू, इन केस यू आर मिसिंग मी. चल या आमी त्या रोडाक हे पळय लायटी घातल्या आजोबाची जात्रेच्या देवळा कडेन. आणि आमी आतांच स्टार्ट जाले एक्चुली ह्यो लायटी. इतलो वगत नासल्यो न्हू, मदींच रस्त्यार आतां स्टार्ट जाल्या. म्हणजे मदीं घातल्या तेंच्यांनी, पण मदीं घालूंक ना. सो हे पळय आतां हांगासल्यान स्टार्ट जालें. आनी आमी आयज 4थ्या दिसा येयल्या. आयज बॅरिकेडा बीन कांय ना. आनी आयज इतली गर्दी ना, बिकॉज लोक येवन गेले पयल्या दिसा बीन. 2-3 दीस लोक येतात. मा बीन येयल्ली, मा आनी डॅडी येयल्ली बीन. तेन्ना खूब गर्दी आहली. सारकी 9:30 घरा कडल्यान चल्लेली ती 12 काय कितें तरी पावल्यात थंय. आनी 4 ती घरा कडेन येयल्या जात्रा अटेंड बीन करून. सो तुमी इमॅजीन करूंकच शकता की कितली गर्दी आसतली ती. आयज कांयच ना पळय गाडयो बी. आयज लोक चड कोण ना. बरें जालें, आमी बरी पावली आयज. फुलां आनी उजवातीचो फोटो घेतला. फुलां न्हय, केळी आनी उजवातीचो फोटो. हांगा वर्सात बरे भशेन सजयता पळय. सगळ्याक रोजां बीन लायल्या सारकी व्हडली व्हडली. आनी बरे व्हडले व्हडले हार घातल्या सारके. बरें दिसता सारकें पळोवपाक. आनी चड गर्दी ना म्हणून शांत आसल्या सारकें देवूळ. मागीर ऑब्वियस 2-3 फोटो घेवपाकूच जाय. आणि मी त्यांना वाढवलंही मुलाखत. सरकार म्हणतो आम्ही त्याला. हे एक प्रकरणच आहे म्हणा. तर नाटक संपून पहाटे माझं जीवन आणि हिचं त्याही नंतर उपास तापास तर एवढी करते की बाई जिवंत कशी राहते याच नवल वाटतं. लग्नाच्या जुगार खाण्यात अशी बाई हाती जाणं म्हणजे परमभाग्य. असं नाटकाच्या पडत्या काळात वनवास पत्करावा लागला. आता हे ट्रिपी वयल्यान इतली शॉपिंग करून येयला तरी हे पळयता ती पळयता सोडून घाल. हे कितें पळयता म्हणून ना. देवूळ बरें सजयला, व्हेरी गुड. आनी नाटक चालू आहा थंय, नाट्य सम्राट. कितल्या तेंपान गाडी चलोवन मज्जा येयली सारकी. लायक 10 दीस 10-12 दीस चलोवंक नासली न्हू. लास्ट जेन्ना सामान घेवपाक पळय, लायक ऑब्वियसली तेन्ना पे करूंक जालें तेन्नाच चलयल्ली. खूब तेंपान मज्जा आहा गे. आनी हो रोड सारको खूब लायक हांगांतल्यान म्हाका दिसता आमच्या घरा कडल्यान वरभराची वाट. खूब पयस आहा देवूळ पूण. आनी भितरल्यान खाचीकच्यान. सो आयज कांय गर्दी नासली. व्हेरी गूड.